I certified, where food is fortified. This program is presented by Smart Bazaar. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमी कशा एक सर्वसामान्य मनशाच्या इंट्रेस्टाचो विशय तो म्हणजे जेरिएट्रीक हेल्थ, म्हणजे जाणट्या पिरायेंतल्या लोकांची काळजी किंवा भलायकी. आनी हाचेर माहिती करून दिवपा खातीर आमकां एकदम सामकें यंग, डायनॅमीक, डॅशिंग, अफेक्शनेट, लविंग अशी जी डॉक्टर सिमरन फळदेसाय आमचे बरोबर आसात. रिसर्च ऑफिसर इन जेरिएट्रीक म्हणून सध्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन कार्यरत आसात. तांचो रिसर्च चल्ला जेरिएट्रीक हेल्थ ह्या विशयाचेर. आणि अशा यंग डायनॅमीक डॉक्टराक वेलकम करतना तुमकां येवकार दितना आमकां खूब खोस भोगता. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. सगळ्यात पयलीं जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना सर्वसामान्य मनशांनी पेडिएट्रीक हेल्थ किंवा पेडिएट्रिशियन हो शब्द आयकलेलो आसता. तर जेरिएट्रीक हेल्थ किंवा जेरिएट्रीक कन्सर्न हो सब्जेक्ट म्हणजे कितें हाचे विशय मातशें आमकां विस्कटान सांगात. ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. सो जिरियाट्रीक हेल्थ जे आसा आमचे इट इज बेसिकली हेल्थ कन्सर्न फॉर अबाव 60 years ऑफ एज. अच्छा. सो जे आमचे हेल्थ शब्द असता आमी कितें म्हणटा एज आमचे टेक्स्टबूक डेफिनेशन असता हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ सोशल, मेंटल, फिजिकल आनी इमोशनल वेलबिंग म्हणटा आमी. सो बेसिकली सेम थिंग वीच अप्लायज फॉर अबाव 60 years हे आमचे जिरियाट्रीक हेल्थ. ओके. सो आतां आमचे गोंयान जे पॉप्युलेशन आसा एटलिस्ट 10% ऑफ दॅट पॉप्युलेशन इज जिरियाट्रीक पॉप्युलेशन, म्हणल्यार आमचे एल्डरली पॉप्युलेशन जे आसता. सो 10% एक्चुअली फॉर्म्स अ बिग चंक ऑफ इट. सो खूब आसा हो पॉप्युलेशन. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी ह्या ग्रुपाचे हेल्थ इश्यूज एड्रेस करूं. येस. बेसिकली डॉक्टर तुम्ही म्हटले तशें म्हणून म्हाका तरी दिसता की म्हाका दिसता 10% पेक्षा सुबेज आसतले. कित्याक जाणा एक म्हणजे जर आमी पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार जेन्ना आमचे हेल्थ स्टेटस तितके बरे नाशिल्ले, लोकांची तितके म्हणजे आज जी हेल्थ केअर फॅसिलिटी सगळे कडेन उपलब्ध आसा तशी नाशिल्ली. तांचो डायट, तांचे पॉवर्टी म्हणा आनी हे सगळे फॅक्टर्स आमी कन्सिडर केले जाल्यार लायफ स्पॅन जो आसा तो आज वाडला. सो इट इज अ नॅशनल वायड आमचे जेरिएट्रीक पॉप्युलेशनूय खूब आसा, वर्ल्ड वायड, आणि आमचे यंगस्टर पॉप्युलेशनूय खूब आसा. सो वी हॅव डायनॅमिक पीपल ऑल्सो अँड वी हॅव गॉट ओल्ड पीपल ऑल्सो वी हॅव सर्वायव्ड. आणि जेन्ना हे जेरिएट्रीक पॉप्युलेशन वाडटा तेन्ना तांचो अनुभव आसता, तांच्या फाटल्यान तांची तपस्या आसता, तांचे विचार असतात, त्याच बरोबर तांची थोडीशी भलायकी विशयी संबंधित असे बरेचसे प्रश्न उपरासतात जे त्या वेळा एड्रेस करचे पडटात. म्हाका सांगा डॉक्टर, सगळ्यात पयलीं जेन्ना आमी हे म्हणटा की जेरिएट्रीक हेल्थ जशें तुम्ही म्हटलें की हो सुद्धा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आसा, तर म्हाका सांगा जेन्ना आमी गोंयच्या पॉप्युलेशन गोंयच्या लोकां बद्दल उलयता, खरें म्हणजे गोंयान आनी भारताचो असो व्हडलो फरक काय येवचो ना, पण तरी सुद्धा की तुम्ही आता हो रिसर्च करता की तुमचे ऑब्झर्वेशन तुम्ही आसा, तुम्ही वॉर्डांनी पळयता की तुमचो वॉर्ड स्पेसिफिक ओन्ली जेरिएट्रीक वॉर्ड, की ह्या तुमच्या जे हो जो एज ग्रुप आसा किंवा हे जे लोक आसात तातूंत खंयच्या तरेची दुयेंसां चडशी कॉमन दिसून येतात तुमकां, ऑर वॉट आर हेल्थ प्रॉब्लेम्स ऑर हेल्थ इश्यूज टू बी इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. करेक्ट. सो आमचे जिरियाट्रीक हेल्थ पॉप्युलेशनान कॉमन इश्यूज असता थोडे. सो इश्यूज लायक डायबिटीज, हाय शुगर, ब्लड प्रेशर, इश्यूज लायक कोलेस्ट्रॉल. ओके. हे आमचे मेन क्रॉनिक कंडिशन्स असता. मागीर हांचे बद्दल आता विथ ओल्ड एज आमकां येता आर्थरायटीस. सो मोबिलिटीक मातशी रिड्यूस जाता तांची, आनी अदर अशे मस्क्युलोस्केलेटल डिजीजीस असता तेय जाता. Then moving on to mental health sudda is a very important concern even in geriatric population. So memory आणि cognitive issues जे असता आमचे more likely dementia आणि Alzheimer's जे असता तेही set in जाता as age increases. So those are also main concerns. And also talking about nutritional जे पोषण असता आमचे. So geriatric population nutritional wise they are lacking. तांकां कमी पडटा न्यूट्रिशन. सो थंय मातशी डिस्पॅरिटी जाता ती. सो बेसिकली तुम्ही सांगले त्या प्रमाणे जसे काय प्रॉब्लेम्स असतात ते तांकां एज रिलेटेड येतात. जसे तुम्ही सांगले डिमेन्शिया म्हणजे ते हळूहळू विसरपाक लागता, अल्झायमर्स, तांकां ह्याच रिलेटेड प्रॉब्लेम्स येवपाक लागतात. थोडे जसे तांची एज वाडटा त्या प्रमाणे म्हणजे आर्थरायटीस म्हणजे हात दुखता, पाय दुखता, ढोपरा दुखता, गुडघे दुखता, हे प्रॉब्लेम सुरू जातात. दे आर ऑल्सो तांची वेअर अँड टेअर जाता, मसलांची जॉइंट्साची, हे सगळे रिलेटेड असतात.
काय प्रॉब्लेम असे असता डॉक्टर की विच कॅन बी रेक्टिफायड परहॅप्स Of course. तातूंतले म्हणजे हांव आय वूड लायक टू फोकस अबाउट म्हणजे जर तुमी मातशे हाचेर मातशें विस्कळून सांगू शकता की समजा एक दोळ्यांचो प्रॉब्लेम कानाचो प्रॉब्लेम जाल्यार हातूंत कितेंशें दिसता आनी कितें जावं शकता इफ यू गो फॉर मेडिकल असिस्टंट ऑन टायम. ओके सो आता हॅव्हिंग मेडिकल असिस्टन्स ऑन टायम आमचे हांगा हेल्थ केअर इज बिकमिंग व्हेरी एक्सेसिबल. करेक्ट. ओके सो जशें तुम्ही मेन्शन केला हियरिंग इश्यूज विजन इश्यूज आमचे कॉमन प्रॉब्लेम्स विथ विजन इज कॅट्रॅक्ट. बरोबर. आणि कॅट्रॅक्ट इज समथिंग दॅट इज व्हेरी ट्रीटेबल. Absolutely. आणि वन्स सर्जरी जाली तेन्ना त्या मनशाक ही विल बी एबल टू सी व्हेरी वेल. Absolutely. आणि इवन विथ हियरिंग जे आमचे प्रॉब्लेम असता आम्ही हांगा हियरिंग एड्स बी सगळे अवेलेबल आसा. बरोबर. द गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो मेड इट व्हेरी एक्सेसिबल अँड अवेलेबल. सो इट इज व्हेरी इझी टू रेक्टिफाय सच प्रॉब्लेम्स ऑल्सो. अँड इवन कमिंग टू आमचे जे क्रॉनिक हेल्थ कंडिशन्स असता लाईक डायबिटीज हायपरटेन्शन these are actually also modifiable only. Now we have modifiable factors and non-modifiable factors for these. So our modifiable factors are amche diet, nutrition, exercise, smoking, alcohol. All this is something that we can control. आणि नॉन मॉडिफायबल फॅक्टर्स आमचे जे असता ते थोडे फॅमिली हिस्ट्री असता. देन वी हॅव जेंडर असता मेल आणि फिमेल तांकां सेपरेट प्रॉब्लेम्स असता तांचे. आणि आपली पर्सनल हिस्ट्री आणि पर्सनल एनी प्रॉब्लेम्स दे हॅव दीज आर नॉन मॉडिफायबल. सो डॉक्टर आमकां सांगता की बरेचशे प्रॉब्लेम्स असे असता की जर आमी योग्य वेळार डॉक्टराचो सल्लो घेतलो आणि जर तांकां योग्य ती साधन सुविधा प्रोवायड केली जशें ताणें सांगलें की कॅट्रॅक्ट म्हणजे मोतीबिंदू जर तो ऑपरेट करून घेतलो जाल्यार त्या मनशाक नॉर्मल दिसतलें. इनफॅक्ट बाकीच्या पेक्षा ताका बरें दिसतलें. म्हणजे आय ऑलवेज से की सो इम्पॉर्टंट कारण ताका नवी लेन्स बसयली नवी लेन्स असता. केन्ना केन्ना एखाद्या मनशाक जर ताका आयकूचो प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांकूच अशें म्हणना जाल्यार केन्ना केन्ना ताका हियरिंग एड म्हणजे त्या आयकपाचें मशीन लावनूय ताका इम्प्रुवमेंट येवं शकता. ताचें जें डेली जीवन आसा तेजें दिसपट्टे जीवन आसा लायफस्टायल हें कॅन बी मॉडिफायड आनी ताका एक कॉन्फिडन्स येतलो की बाबा कोणा कडेन आपल्याक आयकूंक येना अशें की आपल्याक दिसना अशें जायना तर तांकांय कॉन्फिडन्स येता आनी दे कॅन स्टील सर्व एज अ प्रोडक्टीव मेंबर ऑफ द फॅमिली. ऑफकोर्स हो महत्वाचो घटक आसा. सो तांकां जाणटेपणान म्हणून अडगळीन बसयनासतना ना ताका तो जाणटो तो ताका आतां दिसना ते अशें ताका आतां दिसना अशें न्हय. यू कॅन स्टील गो फॉर बाबा कितें तरी करूं शकता तें करपाचें. कांय फॅक्टर अशें आसता जाका आमी कांय व्हडलेशें करूं शकना जशें आमी म्हटलें की एज रिलेटेड आसता थोडे ब्रेनान चेंजीस जाल्ले आसता ते काय तूं परत रिवर्ट करूं शकना. सो जे थोडे जाता ते आमी रिवर्ट करपाचे जायना ते आमी एक्सेप्ट करपाचे. आनीक डॉक्टरान महत्वाचो मुद्दो सांगलो तो म्हणजे तांचो आहार. जर योग्य आहार योग्य पद्दतीन जर घेतलो योग्य वेळार जेवण खाण तांकां जर मेळ्ळें आनी जे पदार्थ तेंच्यांनी खावपाक जाय ते खाल्ले आनी जे अवॉयड करपाक जाय म्हणजे पर्सिस्टंट आनी रेजिस्टंट म्हणजे हातून कितें समजा बाय चान्स कोणाक स्मोकिंग सिगरेट ओडपाची संवय आसा सोरो पिवपाची संवय आसा जाल्यार ह्या लोकांनी जर हे सोरो किंवा ही बाकीची व्यसनां पयस दवरली आणि हेल्दी हॅबिट्स म्हणजे सकाळी आपल्या एक 4 फ्रेंडा बरोबर मातशें चलपाक लागले थोडे जितके जमता तितके किंवा 4 लोकां कडेन मातशें अशें मन मोकळेपणान संवाद केलो म्हणजे आय टेल म्हणजे आमच्या बिचोलेन एक सेकंड इनिंग म्हणून एक ग्रुप आसा. सो वेर ऑल दीस पीपल कम टुगेदर दे डिस्कस ते थोडे वेळ बसतात खबरो मारतात पेपर वाचतात टीव्ही पळयतात. सो अशा परेन जेन्ना ते एकमेका कडेन इंटरॅक्ट करतात तेन्ना तांकां एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड मेळटा. ना तांकां घरा कडेन कारण तांचे कडेन कोण उलयना प्रत्येक जाण सकाळी उठलो कामाक गेलो भुरगीं आयली ते आपलो अभ्यास करतात. सो अशा वेळार तांकां दे फील दे आर निग्लेक्टेड आनी दे कॅनॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ. जो मनीस मनांतल्यान पॉझिटिव्ह आसता जो मनीस व्हायब्रंट आसता जो मनीस एक्टीव आसता ते ही रिमेन्स एक्टीव. आणि म्हाका दिसता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना घरांतल्या प्रत्येक मनशाची ही जबाबदारी जाता जापसालदारकी जाता की ज्या घरांत कोण जाणटे मनीस तांचे कडेन उलोवप तांकां थोडेशें प्रमोट करप तांकां केन्ना काय गजाली ते खूब गजाली सांगतात पण केन्ना मातशें आयकपूय बी. हय आमची एक प्रॉब्लेम आसता आमी उलयता चड आयकना. बरोबर. हय आमच्या जनरेशनाची ही प्रॉब्लेम. हय सो समथींग दॅट वी हॅव टू डू इज लिसन मोर अँड टॉक लेस. बरोबर. आनी तांकां कितें तांचे काय फॉन्ड मेमरीज आसता वॉट एवर इट इज की बऱ्यो वायट वायट आनी ते ट्राय टू टेल यू म्हणजे ना एकदां अशें जाल्लें ल्हान आसतना एकदां पावस खूब पडिल्लो मागीर अशें जालें थंय. सी समटायम्स यू may not I'm not saying don't pay attention but at least make them feel that okay somebody is listening to you. सो ही एक गजाल आसा. दुसरें म्हणजे आज फॉर्च्युनेटली कितें आसा आमचे कडेन मोबायल सारकी डिवायसीस आसता सो यू कॅन समटायम गिव बाबा हाचे कडेन उलय ताचे कडेन उलय हो उलयता हाणें फोन केला लेट देम टॉक सो लेट देम एक्सप्रेस लेट देम फील लिटल फ्रेश म्हणटा तशें. आणि ह्या दृष्टिकोनात जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना म्हाका दिसता जाणट्यांची भलायकी हो फक्त एक असो विशय न्हय की बाबा तो जाणट्यांक म्हणून निग्लेक्ट करप. तर तशें करनासतना वी कॅन स्टील गिव देम अ गूड पॉझिटिव्ह हेल्थ अँड गिव देम अ प्रोडक्टीव्ह लायफ. डॉक्टर आनी तुमकां असं विचारता आता तुम्ही वॉर्डांनी बी पळयतात न्हय की हे लोक असतात न्हय
ते केन्ना केन्ना असे एक तांकां एक डिप्रेशन शेल्लें आसता, एक Definitely. डिस्करेजमेंट शेल्लें आसता, दे आर म्हणजे तांकां एक वाजेल्लेशें वाजवणी शेल्लें आसता. हाव यू डील विथ सच पीपल? वॉट इज युअर म्हणजे हाव यू टॅकल दीस इश्यूज? ओके. सो आमी जेन्ना वॉर्डान पळयता अशे पेशंट्स आसता, मोस्ट ऑफ देअर हेल्थ कंडिशन डेटेरियोरेशन जे तांचे कंडिशन बॅड जाता, दॅट इज बिकॉज ऑफ देअर मेंटल हेल्थ स्टेट. बरोबर. द मोमेंट अशे डिप्रेस्ड आसता इन द वॉर्ड, थोडे लोकांचे कोण तांचे बरोबर आसना, दे आर अलोन, तांचे बरोबर केअर टेकर आसता, फॅमिली नासता तांचे बरोबर, सो तांकां ती लोनली फिलींग आसता. आनी एज एज एडवान्सीस एनीवेज मातसो मेंटल हेल्थ इज ऑन द लोअर सायड. सो जेन्ना अशे पेशंट्स पळयता हांव, एटलिस्ट आय ट्राय टू टॉक टू देम, गिव देम एटलिस्ट 5 minutes ऑफ माय डे, सो दॅट तांकां मातशें बरें दिसतलें. ओके, तेमी इफ दे टेल मी समथींग की आज अशें जालें, काल हांवें हें खाल्लें, तांकां बरें दिसता उलोवन. सो 5 minutes सुद्दां अशें कोणाक दिल्यार दिसान ते फील गूड, एंड इफ यू कॅन मेक समबडीज डे, वाय नॉट. हय, आनी म्हणजे जस्ट एज आउट ऑफ हें म्हणटा तशें अशें आमी आय हर्ड ऑफ म्हणजे फॉरेनाक अशें म्हणजे भायल्या देशांत अशेय लोक असतात की यू कॅन कॉल सम नंबर्स, तो मनीस तुमचे कडेन फक्त उलयता आनी यू हॅव टू पे देम. म्हणजे अशे सुद्दां लोक असतात की बिकॉज दे फील सो लोनली, काय कोणूच तांचे बरोबर आसना, उलयना, तांचे कोण आयकना, सो दे फील आपले कडेन ते उलोवपाक. सो देर आर पीपल, देर आर प्रोफेशनल पीपल. तो काय एका वराक तो तुमचे कडेन उलयतलो, खबर सांगता, तुमचे आयकतलो, तुमकां एंटरटेन करतलो, 4 गजाली सांगतलो, आणि यू हॅव टू पे देम, बट दॅट्स वॉट इज गोईंग ऑन. सो अशा लोकांची सुद्दां आज गरज आसा. आनी कांट से टुमॉरो वी मे ऑल्सो रिक्वायर सच टायप ऑफ पीपल. आमकां आतां व्हॅल्यू कळना, पण तुम्ही ज्या पद्दतीन सांगले दॅट डेफिनेटली दे आर ऑल्सो इगर टू टॉक टू समबडी, दे आर ऑल्सो इगर टू टेल समथींग, दे आर ऑल्सो इगर टू लिसन टू यू. पण हे सद्या जायना, आनी म्हाका दिसता इन दॅट मॅटर ऑन दीस रिगार्ड ऑल ऑफ अस हॅव बिग रोल टू प्ले. म्हणजे आमी फक्त डॉक्टराचें काम, बरें दिसना दोतोरा कडेन गेलो, ताका गुळयो दिल्यो, हाडलो घरा, तो गुळयो खालो, जातलो बरो, अशें जायना. सो ईच मेंबर ऑफ द सोसायटी, ईच मेंबर ऑफ द फॅमिली, ईच मेंबर ऑफ द स्टेट, ईच मेंबर ऑफ द कंट्री हॅज अ बिग रोल. मग सांगा आनीक हांचे तुमकां जर हांवें असो प्रश्न विचारलो की आय एम सेइंग एकेडमिक ट्विस्ट, की हो ट्विस्ट म्हजो हो आसतलो की वॉट आर द चॅलेंजीस फेस बाय देम, म्हणजे तांचे कडेन कसली आव्हानां असतात, म्हणजे वॉट आर द, म्हणजे तुमकां कितें दिसता की हो हांचो प्रॉब्लेम, इफ वी एड्रेस प्रॉपरली समथींग कॅन बी डन. ओके, सो पयलीं जे आसता, वन ऑफ द मेन चॅलेंजीस इज देमसेल्व्स. कित्याक सांगू, जे जिरियाट्रीक पॉप्युलेशन आसता युजली एकटी रावता, कोण नासता तांचे बरोबर. आमचे फॅमिली ट्रेंड्स आतां खूब चेंज जाल्या, सो फॅमिली डायनेमिक्स खूब चेंज जाल्या, सो मोस्ट ऑफ देम आर लिव्हिंग अलोन. सो हांकां कितें जाता इज दे डोंट कम टू द हॉस्पिटल as soon as something is detected. They wait for the problem. Problem म्हणल्यार मेजर जावंक ना म्हणसर येना ती हॉस्पिटलान, and they don't avail the health care. So this is one of the main problems to be tackled with elderly people. And हाका जे solution आसा, it is mainly awareness. बरोबर. Mainly awareness. People need to be aware. आता जर तांकां खबर ना what are the signs and symptoms of say high BP, blood pressure, or even diabetes, how are they going to know? How are they going to come? Barabar. So this is one of the challenges. Second, I would say transportation issues ata kenna. So je elderly ata ekti रावता, some cannot drive. Some can drive, some cannot drive. आता जी rural areasan रावता, आमचे villages, it's not very easily accessible for transportation. तांकां पे करचें पडटा, फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट सुद्दां येता तातूंत. सो ऑल दॅट टू गेट टू अ टर्शरी हेल्थ सेंटर तांकां मातसो प्रॉब्लम जाता थंय. सो दॅट इज अनदर कॉज. म्हणजे हो एक इश्यू आसा. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी बरें सांगलां की ह्या सगळ्यांनी आमी जर जावं शकता जाल्यार आमचे क्लब्स आसता, आमचे म्हणजे लॉट ऑफ ऑर्गनायजेशन्स आर देयर, NGOs आर देयर, रोटरी आसा, लायन्स क्लब आसा, हे सारके लोकांनी थोडोसो जर फुडाकार घेवन अशे कोण अशे आयसोलेटेड लोक आसतात, कारण आज जे समाजान अशे खूब फावटी लोक आसात, दे आर केन्ना केन्ना अशें आसा दे आर वेल टू डू, भुरगीं भायर आसतात बट नो बडी स्टँडिंग अप, कोण चलो लंडनाक आसा, चली अमेरिकेक आसा, ती हांगा येना, वर्सांतल्यान एकदां येता, 4 दीस रावता, ती सांगता ना तूं थंय यो. पण प्रॉब्लेम कितें जाता, दीस पीपल आर नॉट, म्हणजे थंय तांकां अशे व्हडले लोक एंटरटेन करनात, कोण तांचे कडेन उलोवपाक आसना, प्रत्येक जाण आपापल्या कामान बिजी आसता, तो भायर वचून 4 लोकांक खबरो सांगतलो, थंय ताका कोण वळखना, आनी तांची सिच्युएशन हांगसरल्या पेक्षा वर्स जाता. सो दीज आर ऑल प्रॅक्टिकल पॉयंट्स. म्हाका दिसता ह्या नदरेंतल्यान आमी आनीक असो एक केन्ना केन्ना दिसून येता, म्हणजे डॉक्टर आतां सिन्स दीस टॉपीक हॅज कम, आतां म्हणजे लोक आतां अशें म्हणपाक लागल्यात की आतां म्हणजे ते अनाथाश्रम जे आशिल्ले, म्हणजे कितें म्हणटा ताका,
अबंडंट चिल्ड्रन तांची संख्या कमी जावपाक लागल्या, म्हणजे तांचे अनाथाश्रम कमी जावपाक लागले आणि वृद्धाश्रम वाडपाक लागल्या. इट इज व्हेरी म्हणजे बिग मॅटर ऑफ कन्सर्न की वृद्धाश्रम वाडटा म्हणजे समाजातले जे आमच्या सारखे तरुण लोक असतात, हांव स्वता तरुण समजना पण म्हणटा, तर आम्ही आमची जापसालदारकी योग्य पद्दतीन पार पाडिना. खंय तरी ह्या लोकांक फाल्यां आमकांय घडये त्या सिच्युएशन पावचे पडटले तेन्ना हाव वी आर गोइंग टू फेस दॅट लायफ. ह्या पद्दतीन विचार करून घरातल्या जाणट्या मनशांक तुम्ही ट्रीट करप असो म्हाका एक महत्वाचो सल्लो ह्या डिस्कशनांतल्यान आमी म्हाका कन्वे करपाक जाय. कारण तुम्ही म्हटलें अवेअरनेस अबाउट डेमसेल्फ की तांकां हेल्थ इश्यू आसा, त्याच प्रमाणे आमकां जे यंग आसात तांकां की ह्या पेरंट्सांक किंवा हे घरातले जाणटे लोक आसा हांचे कडेन तितकेच लक्ष दिवप इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनफॅक्ट आता तरेतरेचे कायदे आसात की इफ यू आर नॉट टेकिंग म्हणजे जर तांची जाणट्यांची केअर घेना जाल्यार यू कॅन बी पेनलायज, यू कॅन बी पनिश्ड. आमचे खूब लॉज एंड रेग्युलेशन्स आयल्या. सो हो एक कायद्याचो धाक जालो, पण दर फावटी तो मनीस तो कायद्याक थंय वचून कोर्टान तुमच्या खातीर झगडटलो, तुमकां उबें करता समजनाका. पूण इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजीक बांदिलकी, एक सोशल कमिटमेंट आणि एक फॅमिलीचो एक घटक आशिल्ल्यान ज्या मनशाच्या छत्रसायन आमी इतकी वर्सां जगले त्या मनशाक जेन्ना आमचो आदार आसता तेन्ना दिवप इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाका सांगा डॉक्टर, आनीक सांगा की आतां होच जो विशय आमी फुडें तुमकां मातसो विचारलो की वॉट यू एक्सपेक्ट द फॅमिली शूड प्ले अ रोल एज फार एज दीस जेरिएट्रिक हेल्थ इज कन्सर्न. आता फॅमिली प्लेज अ ह्यूज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द जिरियाट्रीक हेल्थ. आता नाव आमी उलयला पयलीं वॉट दे कॅन डू देमसेल्व्स. सो नाव वॉट द फॅमिली कॅन डू इज आता जर मेडिकेशन्स आसा, ओके, कॅन कीप ट्रॅक ऑफ द मेडिकेशन्स, केन्ना घेवप, कितें घेवप, तुमी कितें घेता, ओके, कसले मेडिकेशन्स कितें घेता, तुमचें कंडिशन कितें, ओके, दे हॅव टू हॅव अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ऑल दीस. सामकें खबर आसपाक जाय फॅमिली मेंबर्साक की इन केस कितें एमर्जन्सी आसा दे ऑल्सो नो, दे आर एवरीबडी इज अवेर. देन कमिंग टू इवन न्यूट्रिशन. सो घरान जेन्ना आसता एल्डरली, सम वील कुक देमसेल्व्स बट सम आर गिवन फूड बाय देअर चिल्ड्रन. भुरगीं दिता जेवण. सो जेन्ना दिता तेन्ना हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड हाडून दिवपाचें तांकां. दॅट वील बी ऑफ मेजर हेल्प ऑल्सो. आनी जे आमचे एनवायरमेंट आसता, घरातलें एनवायरमेंट, वातावरण आसता, सो ते यू नो ओल्ड एज फ्रेंडली करपाचें, मातशें सेफर एनवायरमेंट करपाक शकता आमी. ओके. सो ह्या पद्दतीन जर आमी विचार केलो की घरातल्या जाणट्या मनशांक सोयीस्कर म्हणजे इवन घरातलो सेटअप म्हणा, कारण खूब कडेन आमचे स्टेप्स इतके आसता किंवा आनी कितें एक्सेसिबल टॉयलेट, बाथरूम जें शक्य आसा तांकां, आमी नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, पण अशा पद्दतीक तुमी ताका म्हणलें की एल्डरली फ्रेंडली, हो जो फ्रेंडली अप्रोच आसा तो आमी जितक्या जाग्यार आमी दवरूं शकता तितक्या जाग्यार आमी दवरपाक जाय. दॅट इज वन ऑफ द गुड पॉयंट तुमी सांगलो तसो. आनी म्हाका सांगा, जेन्ना आतां तुमकां हांव एक विचारतलो की एज फार एज दे आर कन्सर्न, ते तूं एक एज ग्रुपार पावलो तरी वॉट यू विल एडवायस की तुमच्या अभ्यासांतल्यान तुमी कितें तांकां एडवायस करतले, हाव टू रिमेन मोर एक्टिव्ह ऑर फिजिकली फीट. ओके, दीस इज द एडवायस की हांव सगळे ऑल पेशंट्स रिगार्डलेस ऑफ तांची एज दिता. सो वेन इट कम्स टू युअर हेल्थ, आमचे न्यूट्रिशन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो इटींग हेल्दी, आता आमचे बॅलन्स डायट जे आसता, आमी जेवण पोशण आमचें बॅलन्स डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना एज वाडटा अशें दिसता की ना इतलें जेवण खाल्यार पुरो आमकां, शीत खाल्यार पुरो, ताती नाका, चिकन नाका. बट एक्चुअली प्रोटीन रिक्वायरमेंट वाडटा. एज एज इज इन्क्रीजिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट सुद्धा वाडटा. सो प्रोटीन, फायबर, विटामिन्स आसता. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक केअर ऑफ आमचें न्यूट्रिशन एज अ होल in the diet. So number one is your keep diet. So you would say balanced diet. आणि specifically जे जांकां पळय आतां डायबिटीज आसा, so diabetic friendly diet. So with certain modifications, balanced diet with modifications. आणि जेन्ना कोण diet advice दिता, it should always be फॉर दॅट पर्सन. ताच्याच खातीर तो मनीस कितें जेवता घरा, ताका कितें अवेलेबिलिटी आसा, ताजी फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा टू अफोर्ड दॅट. सो किपींग ऑल दीज थिंग्स इन मायंड ओनली देन शूड वी गिव अ होल डायट अप्रोच टू दीस पर्सन. सो हो एक जालो. दुसरें म्हणजे जशें आमी सुरवातीकच उलयला की हाऊ दीस शूड बी मेंटली फिट ऑर मेंटली हेल्थी. वॉट डू यू विल एडवायस? So one thing that I am advising them is since आता पळय एकटी रावतात mostly, meditation exercises is something they can do घरा. 10 मिनटान जाता मेडिटेशन करपाक. आणि 10 मिनटान डीप ब्रिदिंग केल्यार इट इम्प्रूव्स युअर सर्क्युलेशन, इम्प्रूव्स युअर मेंटल हेल्थ. आणि
एंगेजींग विथ कम्युनिटी दुसरे मेंबर्स असता जे एल्डरली मेंबर्स आसा तेमी एक ग्रूप केलो ओके सोशल इंटरॅक्शन चड जातली तांची सो भायर गेले बरें दिसलें तांकां सो तशें यू नो दे कॅन हॅव दॅट ऑल्सो. बरोबर. म्हणजे केन्ना केन्ना कितें आसा जेन्ना तुमचे म्हणजे व्यथा किंवा आनंद दोन्ही जेन्ना तुम्ही शेअर करता तेन्ना तो म्हणजे व्यथा जो आसा मातशे कमी जातात आनंद आसा तो मातसो द्विगुणीत जाता किंवा वाडटा. सो दे शूड टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी किंवा आपल्या मनशा कडेन वचप उलोवप किंवा शेजारी पाजारी अशें किंवा तशें हांवें सांगलें की आमच्या बिचोलेन ते सांगलें न्ही सेकंड इनिंग म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा ग्रूप आसा दे कम ऑल टुगेदर अशें म्हाका दिसता गांवांनी थोडेशे ल्हानशे तांकां खातीर एक सांजचे मेळपा खातीर जर अशें प्लेस केलो खंय तरी क्लबान म्हणा खंय तरी म्हणा जाल्यार दे कॅन ऑल्सो कम इंटरॅक्ट. देवळां आसता आमची चर्चीस आसता थंय सुद्दां लोक हे येवन एकठांय चार खबरो एकमेकां कडेन उलोवंक शकता. त्या निमतान थोडेशे घरांतल्या भायरूच ते चलतले मातशेशे उलयता एकमेकां कडेन मातशे शेअर करतले आनी दे वील कम विथ अ परहॅप्स अ लिटल मोर हेल्दी फिलींग. कारण फायनली जशें तुमी म्हटलें की मन इम्पॉर्टंट की तुमकां मनांतल्यान इफ यू आर म्हणजे केन्ना अशें जाता की यंग मनीस सुद्दां ओल्ड मनशा भशेन फील करूं शकता आनी ओल्ड मनीस सुद्दां यंग फील करूं शकता. की आमचो एक डॉक्टर आशिल्लो तो सदां म्हणटालो की हाली आय हॅव ऑपरेटेड 2 पेशंट टुडे 1 70-year-old man with 25-year-old heart and 1 25-year-old man with 70-year-old man heart म्हणून. सो तुमचें मन तुमची प्रसन्नता हें सगळें काउंट जाता. डॉक्टरान एक म्हत्वाचो मुद्दो सांगला जो आमी चडसो लक्षांत घेना तो ताणें सांगलें मेडिटेशन थोडेंशें ध्यान करप हरशीं म्हणून तुमकां अशें म्हणून तुमकां कांय काम ना अशें म्हणना पण तुमी स्वता खातीर थोडो वेळ दवरून ध्यान करप मेडिटेशन करप हातून मनाची एक प्रगल्भता वाडटा मनाक ताकद मेळटा मनाक वेगळी उभारी मेळटा and you can face the challenges in a better way whether it is physical mental emotional सगळ्याच दृश्टींतल्यान विचार केल्यार तेन्ना हो जे मानसीक आरोग्या खातीर म्हाका दिसता तुमी सांगलो हो मुद्दो खूपच म्हत्वाचो आसा खूप मोलाचो आसा. बरें आतां म्हाका सांगा हें सगळें चल्लां किंवा हें सगळें जाता तरी पण केन्ना केन्ना कांय गजाली आमच्या हातान आसनात तातल्यो म्हणजे जशें तुमी सांगलें की बोन तर ह्या बोन्सा खातीर किंवा बोन्साची केअर कारण हें तांकां सगळ्यांक फील जाता म्हणजे दुखता कितें आसा आतां दोळ्यान कमी दिसप इज नॉट अ सो पेनफूल सिच्युएशन म्हणजे तो आपले टॉलरेट करता रावता तो पण दुखता चलतना बसतना उठ्ठना न्हिदतना सो हे जो पेन मॅनेजमेंट आसा हाव वॉट यू एडवायज ऑर वॉट इज युअर स्ट्रॅटर्जी इन मॅनेजिंग दीस टायप ऑफ पीपल विथ दीस प्रॉब्लेम्स. जे थोडे पेशंट जे असता तांची मोबिलिटी कमी असता सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो दे डेव्हलप लॉट ऑफ असे प्रॉब्लेम्स मोबिलिटी जॉईंट मोबिलिटी प्रॉब्लेम्स वॉकिंग जायना तांच्यान. सो टू टेक केअर ऑफ दिस नाव वी कॅनॉट टेल देम की आनी वॉकिंग कर मागीर ती परत येतली आनी म्हणटली डॉक्टर कितें सांगलें आमकां हय माय जॉईंट इज पेनिंग आनी आमकां वॉकिंग सांगलां. सो फॉर दीस पेशंट्स यू कॅन एडवायज मोबिलिटी एक्सरसाइजीस जसे आमचे फिजिओथेरपी असता एक्सरसाइजीस दिता ओके सो योगा असता योगा इज ऑल्सो व्हेरी एक्सेसिबल. आता युट्यूबाचेर आमी कितें योगा एक्सरसाइजीस घेतल्यार येता इवन फॉर एल्डरली सो इट इज व्हेरी एक्सेसिबल आता. आनी सो योगा एंड फिजिओथेरपी इन द स्पॉट ओके जेन्ना जॉईंट मूव करता सो इट कॅन इम्प्रूव अ मोबिलिटी स्लायटली आनी पेनूय कमी जातलो ताचे बरोबर. म्हणजे हांची स्वता विशीं बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. आतां जाणटेपण आतां पयलीं जमना ते अशें म्हणून वगी बसनासतना यू शूड डू सम एक्सरसाइजीस जशें एक फिजिओथेरपिस्टाचो एक सल्लो कारण तुमकां डेली फिजिओथेरपिस्ट हाडपाची गरज ना. एकदां जर तुमकां ताणें दाखयलें एक्सरसाइज कितें करप कशें करप इवन यू कॅन रिकॉर्ड ऑन द वॉट्सएप आय मीन तुमी मोबायलार रिकॉर्ड करूं शकता ते घरांत तुमी करूं शकता एकमेकांकडे उलोवंक शकता थोडेशें चलप थोडेशें उठ बस जे कितें शक्य आसा तें करप हे सगळें तुम्ही योग्य टायमार जर सुरू केले जाल्यार म्हाका दिसता फुडले प्रॉब्लेम स्टॉप जातले आनी यू विल रिमेन अ व्हेरी हेल्दी म्हणजे यू विल एन्जॉय हेल्दी लायफ. आणि ह्या खातीर जशें डॉक्टरान सांगलां त्या प्रमाणे हेल्दी लायफस्टायल खातीर तुमचें मन संतुलीत आसप बॅलन्स आसप कोणाशी चड आकस दवरिनासतना चल ओके आतां पयलींचें ना हेची केस्तांव तेची केस्तांव हाचे कडेन झगडटालो तें सगळें दवरनासतना ओके कितें जालें तें जालें एक लेट गो अप्रोच स्ट्रेस आसपाक जायना चड स्ट्रेस दवरप ना मागीर अशें जाता खूब जाणांचें म्हणजे हांव आतां म्हणटाना कितें आसा स्पेशली जेंचे भाटां आसा अभ्यासां आसा ते म्हणजे ना भाटकार हेणे अशें केलें तो भावान अमकें म्हटलें तेणें तशें केलें तो वाटे सारके जाले ना हेचे वाटे करपाक जाय आपल्याक हें मेळपाक जाय हें सगळें आतां घेवन बसूं नाकात. वॉट एवर हॅज हॅपन ट्राय टू एक्सेप्ट इट. म्हणजे एक वाक्य सुंदर म्हाका खूब आवडलें म्हणजे केन्ना कितें आसा मॅडम म्हणजे आमी केन्ना अशें ते ट्रेनिंग्स घेतात फॉर द पीपल हू आर रिटायरिंग हाव टू फेस लायफ आफ्टर रिटायरमेंट आणि ह्या प्रोजेक्टान म्हणजे आय हॅव बीन असोसिएटेड फॉर सिन्स अ लॉंग टायम आणि हांव ताका एकच सांगता की एक तुमकां पंच लायन म्हणून सांगता की फ्रॉम टुडे ट्राय टू एक्सपेक्ट लेस अँड एक्सेप्ट मोर. तुम्ही चड जें आसा तें आपणावपाक शिका आनी अपेक्षा कमी दवरात. अपेक्षा जेन्ना तुमी दवरता ना म्हाका हें जाय अमकें जाय ना हांव म्हाका सकाळीं उठल्यावर म्हाका गरम च्या जाय ना न्हाल्या गेलो पयलीं कोणी म्हाका तुवाल हाडून असं तें सगळें चड दवरूं नाका वॉट एवर पॉसिबल ओके. पण म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो गजाली आमी कवर केल्या. एक लास्ट एका मिनटान एका सेकंदान किंवा एका स्टेटमेंटान तुम्ही टेक होम मेसेज कितें सांगतली ती सांगया आनी कन्क्लूड करूया. ओके सो बेसिकली आतां टेक होम मेसेज फॉर एवरीबडी इज दॅट
it's geriatric health is a concern for everybody, and it starts at home. So we आता आम्ही as a community, as youngsters, we have the opportunity to take care of our elderly people, and we should take that opportunity. आम्ही घेवप वो opportunity घेवप. Yes. So घेऊन आम्ही we should take the initiative की okay, we are going to take care of our elderly, and it starts at home by taking care of आमचे grandparents जे असता घरा. Okay. So by taking care of them at home, not just physically, emotionally as well, because तांका support जाय पडटा. And even for आता geriatric population, very important to follow a certain lifestyle. It's easy to develop a disease आता for geriatric population. So it's very important adhere to a certain lifestyle. चड कितें जाता they know what to do, पूण तांकां करपाक जायना तें, हय adhere जायना ताचें. So just मनांतलें मातशें strong आसपाक जाय to even execute this and adhere to this lifestyle. Yes. सो म्हाका दिसता बरीच मोलादीक म्हायती तांणी सांगिल्ली आसा ती आमी प्रॅक्टिकल आमी युटिलिटी करपाची, तांकां योग्य तरेन आदार दिवपाचो, तांकां मेडिसीन घेवपाक म्हणा, तांचें लेबलिंग म्हणा, ह्यो खंयच्यो गुळयो सकाळी दनपारां सांजच्यो ह्या पद्दतीन तांकां जर हेल्प केलें किंवा एक इमोशनल सपोर्ट दिला आतां काय ना मातशें विल सी अशें करून मातशें पॉझिटिव्ह एटमॉस्फियर दवरलें घरा कडेन रादर दॅन म्हणजे अडगळीचे अशें तांकां ट्रीट करनासतना ट्रिटींग देम लायक द एक्टीव फॅमिली मेंबर जांच्या व्हॅल्यूज ओपिनियन्साक व्हॅल्यू आसा हें जेन्ना तुमी कळटा तेन्ना दे वील स्टार्ट थिंकींग मोर इन अ प्रोडक्टीव, कारण जेन्ना आमच्या पेक्षा चड पावसाळे पळयल्ले असतात दे आर मोस्ट सिजन प्लेयर, म्हणजे जशें की लाकूड किंवा खंयचें हें आसता तें जितके सिजन आसता तेन्ना तेजी व्हॅल्यू वाडटा, तशेंच तांच्यांनी चड पावसाळे पडले आसता तांचें चड जीवन उपभोगलेलें आसता, तांच्या मताचो, तांच्या वयाचो, तांच्या सगळ्या शरीर आनी मानसीक विचारांचो आधार घेवन तांकां पॉझिटिव्ह विचारांनी आमी आत्मसात करचे आनी एक पॉझिटिव्ह विचार फुडें व्हरचो. इतके समाजाची कार्यावळ सोंपयतना दोतोर मुद्दाम तुमी स्टुडियोन आयले ह्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं.